नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे उकार दिसभराच्यो महत्वाच्या खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करतना सविस्तर खबरां पयलीं पळय चमकेल खबरो। गोंय पुलिसांची वागातोर आणि हरमला मोठी कारवाय। गुळे वखदां विरोधी पंगडान वागातोरा 8.98 लाखांची गुळे वखदां जाल्यार हरमला 2 लाखांचे ड्रग्स केले जप्त। मिरशे जंक्शनाचेर घाल्ली एआय ट्रॅफिक सिग्नल फाटल्या 4 म्हयन्यांसावन बंद। भौशीक बांदकाम खात्यान प्रायोगिक तत्वाचेर राबयल्लो प्रकल्प थारपा अपेशी। पक्ष संघटन घट करतना 27 हे टार्गेट करपाक जाय पुराय, सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक। देवदेवस्कीचे आनीक एक प्रकरण आयले उक्ताडार। देवदेवस्कीच्या नावाखाला लाडफ्या दिलो वासराचो बळी। हो निव्वळ अंधश्रद्धेचो प्रकार, सांगता समाजवर्पी रमेश गांवस। ईडीसीच्या मुख्यमंत्री रोजगार येवजणेचो लाव घेवपाक आतां वयो मर्यादा आनी उत्पन्न मर्यादेची ना अट। घराब्यांतल्या एकाच व्यक्तीक मेळटलो लाव। आर्थीक उदरगत महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकाची माहिती। आणि गोंयांत दर म्हयन्याक ग्लाकोमा दुयेंसाचे मेळटात 200 दुयेंती। चड मोबायल आनी टीव्ही पळयल्यार जाता हे दुयेंस। लोकांनी घेवची जोयांची जतनाय, दोतोर मेधा साळकारांचें आवाहन। आता खबरो विस्तारान। पुलिसूच लागलो पुलिशेच्या हातीक। तुमकां आयकून अजाप दिसतले, पूण हय ही खरी गजाल। वागातोर गुळे वखदां विरोधी कारवायेत एंटी नार्कोटिक सेलान सुमार 9 किल ड्रग्सांसयत सेवेंतल्यान निलंबीत केल्ल्या पुलिसांक ताब्यात घेतलो। जाल्यार आनीक एके कारवायेत हरमला 2 किल चरस जप्त केला। पुलिसूच लागलो पुलिशेच्या हातीक। तुमकां आयकून अजाप दिसतले, पूण हय ही खरी गजाल। एंटी नार्कोटिक सेलान वागातोर वाठारांत धाड घालून एका तरणाट्याक अटक केली। ताचे कडल्यान 8.89 लाखांची गुळी वखदां जप्त केली। ताचे कडेन जे ड्रग्स मेळ्ळ्यात तातूंत 37 ग्राम कोकेन, 37 ग्राम मेटाफेटामाइन आनी 15 हाय क्वालिटी एक्स्टसी गुळयांचो आस्पाव आसा। गुळे वखदां तस्करी प्रकरणांत अटक केल्ल्या तरणाट्याचे नाव करण गोवेकर। तो हणजूणचो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पुलीस ह्या तरणाट्याच्या मागार आशिल्ले। निमणो करण गुळे वखदां सयत पुलिशेच्या हातीक लागलोच। खासा गोपां कडल्यान मेळिल्ले माहिती प्रमाण करण खंय पयलीं पुलिशेंत आशिल्लो। पुलीस प्रशिक्षण घेतना ताचे लिंगीक छळणुकीचो गुन्यांव नोंद जाल्ल्यान ताका सेवेंत रुजू जावचे पयलींच काडून उडयल्ल्याचे आयकुपाक येयले। एंटी नार्कोटिक सेलान केल्ले दुसरे कारवायेन 2 लाखांच्या चरसा सयत आनीक एका तरणाट्याक अटक केल्या। फाटल्या 2 दिसांनी 2 कडेन धाडी घालून गुळे वखदां विरोधी पंगडान वट्ट 11 लाखांचे ड्रग्स जप्त केल्यात। शेनवारा सकाळी वागातोर हांगा एक 33 वर्सांचो गोंयकार भुरगो जेच्या हातीन ड्रग्स सापडलेले आसात। आनी हो जो यूथ आसा हो यूथ कितलेशेच दीस जाले पुलिसांच्या रडाराचेर आशिल्लो। जे एंटी नार्कोटिक सेल आसा तेंचे रडाराचेर आशिल्लो आनी आयज सुमार 8.98 लॅक्सांचे सुमार हे जे ड्रग्स आसात ते सापडलेले आसात। अशें आमकां रिपोर्ट्स येयल्यात की 37 ग्रॅम्स ताजे कडेन कोकेन मेळ्ळे, तशेंच 37 ग्रॅम्स ताजे कडेन मेटाफेटामाइन मेळ्ळे, मागीर तशेंच 15 हाय क्वालिटी एक्स्टसी टॅबलेट्स मेळ्ळ्यो। सो टोटल हेजी जी कॉस्ट आशिल्ली ती कॉस्ट सुमार 8.98 लॅक्स सुमार आसा। आनी तेजे वांगडा तेजी जी टॅक्सी कार आसा ती कार स्विफ्ट कार तिवूय बीन जप्त केल्या। ह्या गाडयेन हय तो आपले ड्रग्साचे जे ट्रान्सपोर्टेशन आशिल्लें ते करतालो। आनी ही जी रेड आसा ती फाटले 2 दिसान ही दुसरी रेड जाल्ली आसा। आनी अशीच एक रेड आमी आरांबोल पळयल्ली। आरांबोल सुद्दां एक रेड जाल्ली, त्या रेडीन सुमारे 2 लाखांचे गांजा जप्त केल्लो। आनी तो बीन एक गोंयकार लोकल भुरगो आशिल्लो। आनी हांगा आयज वागातोर जो मेळ्ळेलो आसा तोय बीन गोंयकार भुरगो आसा जो 33 वर्सांचो अंजुनाचो लोकल भुरगो आसा। तेजें नांव करण गोवेकर। सो हे जे एएनसीचे जे रेड्स आसात त्यो ह्या दिसांनी खूब अशें आमकां आयकूंक मेळटा। आनी त्याच बरोबर जे ड्रग्स आसात ते ड्रग्साचें प्रमाण गोंयांत खूब अशें आमकां वाडलेलें दिश्टी पडटा। सो हेजेर जी अपडेट आसा ती आमी तुमचे मुखार घेवन येत रावतले। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।
मेर्शे जंक्शनाचेर आशिल्ली ट्रॅफिक सिग्नल फाटले 4 म्हयन्यां सावन बंद आसात. PWDन AI पावर्ड सिग्नलां घाल्ली खरी, पूण ती आतां चलनात. पयलींच अपघातांचें प्रमाण वाडलां आनी तातूंत भर म्हणून सिग्नलां बंद पडिल्ल्यान मेर्शे जंक्शनाचेर अपघाताची शक्यताय न्हयकारूं येना. मोठ्या दबाज्यान मेर्शे सर्कलाचेर मार्च 2023 ह्या वर्सा AI सिग्नल घाल्ले. कोणूच हो सिग्नल चुकोवन वचपाक शकना आनी गेलो सुद्दां जाल्यार मोबायलाचेर तालाव येतलें अशें त्या वेळार सांगिल्लें. जेमतेम 1 वर्स हो सिग्नल चल्लो आनी उपरांत तो बंद पडलो. तो अजून मेरेन बंदूच आसा. मार्च 2023 भौशीक बांदकाम खात्यान प्रायोगीक तत्वाचेर ही सिग्नलां घाल्ली खरी, पूण भौशीक बांदकाम खात्याचो हो प्रकल्प पुरायपणान अपेशी थारला. फाटीं रस्तो सुरक्षा समितीचे बसकेंत हो विशय आयिल्लो. त्या वेळार जिल्लो अधिकाऱ्यान हे सिग्नल 3 मार्चा पयलीं काडून त्या जाग्यार स्मार्ट सिटीन तांची सिग्नल घालची म्हणून ताकीद दिल्ली. पूण आयज म्हयनो सोंपत आयलो तरीही बंद पडिल्लीं AI सिग्नलां अजुनूय थंयच आसात. ज्या कंपनीन ही सिग्नलां घाल्ली तांकांच ती काडपाक लायिल्ली, पूण रस्तो सुरक्षा समितीची दुसरी मिटींग लागीं पावली तरी ती सिग्नलां अजुनूय थंयच आसात. आता विषय कितें आहा, तांकां 2-3 रिमायंडर धाडले ते वेंडराक की तेंच्यांनी काडचें म्हणून. आतां आमी 26 तारखेक डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी मिटींग जावपाची आहा आनी आमी आतां तांकां लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ले की मिटिंगाचे पयलीं तेंच्यांनी काडपाक जाय. ते काडले उपरांत इमिजिएटली मागीर स्मार्ट सिटी आपले बंदोबस्त हें करतले की नवी सिग्नल बी घालपाक. त्याच बरोबर एक गिरायकान ऑलरेडी एक कंप्लेन घातलेले आसा फॉर डेफिशियन्सी ऑफ सर्वीस. कितें आसा, जेन्ना तूं एक सिस्टम चालू करता ती सिस्टम चलपाक जाय आनी ती चलना. आतां 6 म्हयने तरी जाले चलना. तर त्या गिरायकान आतां अंडर कन्ज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लेन दिल्लेली आसा आनी तांकां आतां नोटीस वयतले. ती वेंडराक प्लस PWD ट्रॅफिक पुलीस जे कोण एसोसिएटेड आहा ते सिग्नलाच्या बाबतींत ते आन्सर दिवपाक की इतलो टायम कित्याक जालो आनी वॉट इज द रिजन फॉर दॅट. आनी त्या प्रमाणे आमी आतां तेजेर रिस्पॉन्स आमी पळयतले. हांव आसा मेर्शे सर्कलाचेर. जाल्यार मेर्शे सर्कलाचेर तुमी जाणा आसतले सिग्नलांचो कसो प्रॉब्लम जाता तो. आनी हांगा फाटले कितलेशेच म्हयने जाले ही जी ट्रॅफिक सिग्नल आसात सर्कला वयली ती बंद आशिल्ल्या कारणान खुबशे अशे धोकादायक परिस्थिती हांगा जाल्ली आसा. आनीक तेजे फाटल्यान ही जी सिग्नल पोल्स आसात ते जेन्ना फाटली रोड सेफ्टी मिटींग जाल्ली ते मिटींगेक अशें ठरयल्लें की हे जे वेंडर आसा ही जी सिग्नल कोणी घातलेली तो वेंडर आसा त्या वेंडराक तेणी सांगलेलें 3 मार्च पयलीं ही सिग्नल काडात म्हणून. आनीक कलेक्टराचो असोय प्लॅन आशिल्लो की वेंडरा कडल्यान ही सिग्नल पोल्स आसात ते काडून घेतले आनी स्मार्ट सिटीचे जे सिग्नल पोल आसात ते हांगा घालून घेतले असो प्लॅन आशिल्लो तेंचो. पूण आयज तुमी पळोवंक शकतात 3 मार्च जावन आयज कितलोसोच टायम जालो. जाल्यार आतां 26 मार्चाक आनी एक रोड सेफ्टी मिटींग जावपाची आसा. ते मिटींग पर्यंत समज ह्या वेंडर्सांनी ही सिग्नल काडली ना जाल्यार ही सिग्नल जी आसा ती कलेक्टर हेजेर एक्शन घेतली आनीक जे स्मार्ट सिटीचे जे सिग्नल्स आसात ती सिग्नल्स हांगा लागतली. पूण फाटले कितलेशेच म्हयने जाले तुमी हांगा पळोवंक शकतात सिग्नल नाशिल्ले कारणान हांगा जी हांगा जे त्रास लोकांक फेस करचे पडल्यात. तुमकां याद करून दिता ही जी सिग्नल्स आसात ही एक पायलट प्रोजेक्ट आशिल्लो आनीक ही सिग्नल PWD डिपार्टमेंटान घातलेली खरी, पूण हितून थर्ड पार्टी एक वेंडर आशिल्लो आनीक ह्या वेंडरा कडल्यान हांगा AI कॅमेरा बीन म्हणून घातलेले सिग्नल प्लस AI कॅमेरा म्हणून घातलेले. हो जो प्रोजेक्ट आसा तो कंप्लीट फेल जाल्लो आमकां हांगा दिश्टी पडटा. गोमंतक TV खातीर हांव गौरेश गांवकर मेर्शेसून. पक्ष संघटन घट करतना 27 हे टार्गेट पुराय करपाक जाय. पक्षाचो प्रमुख ह्या नात्यान एक ध्येय आसा आनी आमी 27 हो नारो दिला. केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार जे तरेन काम करता तेच प्रमाण गोंयात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांचे डबल इंजिन सरकार नेटान उदगतीची कामां करता अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. चिखले जाल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्या उपरांत दामू उलयतालो. पक्षाचो प्रमुख ह्या नात्यान आमचे एक फोकस आसा. फोकस तर कितें जाल्यार एक 2-3 विचारधारेची पार्टी आनी त्याच बरोबर 27 हो आमी नारो दिल्लो आसा. तो नारो दिला आमी विकासाचेर. केंद्रान नरेंद्र मोदीचे सरकार ज्या तरेन काम करता आनी हांगा डॉ. प्रमोद सावंत हे डबल इंजिनियरींग सरकार ज्या तरेन गतीन आमी हे सगळे प्रोजेक्ट्स आसतले वेल्यान जी आमकां मदत मेळटा ती मदत आसतली त्या मदतीची हातून भितर हे सगळे विकासाचे काम नेटान चालू केलां. सो ते करतना
पार्टी म्हणून आमचे जे संघटन गट करतना 27 टार्गेट आसा ते कंप्लीट करपाक जाय आनी त्या हातूंत भितर आमी अख्खे गोंयभर 40 मतदारसंघान आमच्यो कमिटी जाल्यो, मंडळ समिती जाल्यो. आमचे उत्तर गोंयची समिती डिक्लेअर जाली, दक्षिण गोंयची समिती आमची डिक्लेअर जाली आनी आतां येणाऱ्या हातूंत भितर स्टेट समिती आसा, म्हणजे एक्झिक्युटीव कमिटी आसा ती जातली. ताजे नंतर भितर मागीर तांचे कन्वेन्शन आसतलें, मागीर ते सगळ्यो गजाली आतां जायत आसा. सो ह्या 2 म्हयने म्हणजे टोटल फुडले 3 म्हणजे 100 दिवसाच्या सगळ्या कार्यक्रमां भितर पार्टी म्हणून फोकस्ड जे आसा ते विचार घेवन आमी फुडें वता. देव देवस्कीच्या नावाखाला वासराचो बळी दिवपाचे प्रकार दिवचल तालुक्यातल्या लाडफे गावात घडिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. या अघोरी कृत्याक लागून गावात एकूच खवदळ पडला. गावचे सीमेलागी वासराच्या मुंडक्यांसयत कुशीक नाल्लांची मांडावळ आणि हेर दुबावीत वस्तू दिसून आयिल्ल्यान लोकांमदी भय तितलीच तिडक पातळ्या. देव देवस्कीचो हो प्रकार आशिल्ल्याची चर्चा सध्या गावात सुरू आसा. लाडफेच्या कळसकोण या धार्मिक स्थळाकडेन एका वासराचे कापिल्ले मुणके आणि कुशीक नाल्लाची मांडावळ मांडिल्ल्याचे दिसून आयला. थंय सुटे पयशे, सुपाऱ्यो आणि हेर वस्तू दवरिल्ल्याचे दिसून आयला. कोणे तरी देव देवस्की करून वासराचो बळी दिला आसूं येता असो लोकांक दुबाव आसा. हो प्रकार कोणी, कित्याक आणि केन्ना केला ते कळूंक ना. कांय थळाव्यांचे नदरेक हो प्रकार आयला. ह्या प्रकाराविशीं गांवच्या लोकांक जेन्ना कळ्ळें तेन्ना कांय जाणांनी कळसकोण वाठारांत वचून खात्री करून घेतली. ह्या प्रकाराक गांवांत वेगवेगळी चर्चा सुरू आसा. हाच्या पयलीं गांवांत असो प्रकार घडूंक ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. गांवा भायल्यान कोणे तरी हे कर्तूब केला आसूं येता असो दुबाव थळाव्या लोकांक आसा. सध्या दुबावीत सुवाती कडेन वचपाक लेगीत लोक भियेतात. मजगती कोणे तरी मांत्रिका वरवीं हे अघोरी कृत्य केला आसूं येता असो दुबाव अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळींतले एक कार्यकर्ते रमेश गावस हांणी उक्तायला. आयतारा रमेश गावस हांणी लाडफे गांवांत वचून दुबावीत सुवातीची बारकायेन पळोवणी केली. देव देवस्कीच्या नांवाखाला हो निव्वळ अंधश्रद्धेचो प्रकार आशिल्ल्याचें तांणी म्हटलां. हो मोठे जाका आमी कर्तूब म्हणटात, देवाचे जे करणी म्हणटात ती, त्या करणीतलो सगळ्यात व्हडलो प्रकार असो एकूण दिसता. कारण त्या पद्दतीन तेंच्यांनी हे नाल्लांची संख्या पळयली जायत, ती संख्या, सुपाऱ्यांची संख्या, हे पयशे उडयल्ले आसात, पयशे दवरलेले आसात ते वासराचे मुणके, ते सगळे पळयले जायत जाल्यार हो अघोरी एक कृत्य आसा. प्रचंड मोठे अशें अघोरी कृत्य आसा. हे करणारो म्हणजे मोठो एक तरी मांत्रीक आसतलो, नाजाल्यार व्हडलो घाडी आसतलो, त्या शिवाय हें कोणूच करचो ना, कळ्ळें. आनी ह्या भितर तो कितें नेमकें साध्य करपाक सोदता हें कळणें कठीण आसा. म्हणजे वासराचे तकली हे इतके नाल्ल, सुपाऱ्यो हे करून, केळी बिळी दवरून ताका नेमकें कितें साध्य करपाचें आसा हें कळपाक मार्ग ना. पण जें कितें ताका मेळोवपाचें आसलें तें भयानकच कितें तरी आसलें अशें एकूण दिसता. हो जो प्रकार पळयल्या नंतर वासराचे मुणके हे त्याचे प्रत्यक्ष प्रतीक आसा की त्याच्या भयानक योजनेच्या फाटले त्याची ती योजना आसा ती फलीत जावपा खातीर म्हणून कदाचित प्रॉपर्टीचे हें आसत, कदाचित आनीक कितें आसत तें सांगता सोय ना, पण हे भयंकर आसा हे. आनी तो मांत्रीक बहुतेक म्हाजो अंदाज आसा तो मांत्रीक हांगासरलो आसचोय ना, कळ्ळें. ताका स्पेशल आपूण हाडून हें सगळें केल्लें आसा. उसगांवाचे भुरगे मारल्या नंतर त्याच्या नंतर हो प्रकार आसा अशें स्पश्ट आसा. आनी ते वासराचे मुणके आसा थंयसर तेंय पळयल्या नंतर कळटा की खास मांत्रीक हाडून हें सगळें केल्लें आसा. म्हणून आमी परत परत म्हणटा की आमच्या कडेन हांगासर अंधश्रद्धा निर्मुलनाचो कायदो हांगासर येवपाक जाय. आनी दुसरी गजाल अशी की अशा प्रकारचे वासराचे मुणके मारून अशें उडोवप आनी वापरप हे प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 चो उल्लंघन आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आर्थिक उदरगत महामंडळाच्या मुख्यमंत्री रोजगार येवजणेचो लाव घेवपाक आतां वयोमर्यादा आनी उत्पन्न मर्यादेची अट लागची ना. नव्यान सुरू केल्ल्या व्यवसायांक लेगीत ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटलो. घराब्यांतल्या एकाच व्यक्तीक हो लाव घेवपाक मेळटा अशी माहिती आर्थिक उदरगत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक BS पै आंगले हांणी दिली.
ईडीसी म्हळ्यार आर्थिक विकास महामंडळाच्या मुख्यमंत्री रोजगार येवजणेचो लाव घेवपाक आता वयोमर्यादा आणि उत्पन्न मर्यादेची अटी काढून उडयल्यात। त्या खेरीत नव्यान सुरू केल्ल्या व्यावसायिकांक लेगीत ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटलो। घराब्यांतल्या एकाच व्यक्तीक हो लाव घेवपाक मेळटा ही अट कायम आशिल्ल्याची म्हायती आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक BS पै आंगले हांच्यांनी दिली। गेल्या वर्सा ऑनरेबल सीएम जे आमचे चेअरमॅन आसा आणि आमचे कडेन उलोवन आमकां रिक्वेस्ट केले की तुम्ही हे सगळे जी स्कीम आसा ती अशी ब्रॉड बेस करात की जास्त लोकांक हाजो फायदो घेवपाक मेळटलो। सो आमी ती स्कीम आता गेल्या वर्षापासून ती मॉडिफाय केल्या आणि ती मॉडिफाय करून तातूंत मेन तीन गोष्टी ज्यो आशिल्ल्यो, एक म्हणल्यार आमची जी CMRY स्किमीन it was eligible to only family income of 10 lakhs. मागीर एक्झिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्सांक ती मेळनाशिल्ली, एक्झिस्टिंग बिझनेसमॅन, आनी तशीच ताजी एज लिमीट आशिल्ली 45. सो ह्यो मेन पॅरामिटर्स अलॉंग विथ दुसरी जे हे आसात ते आमी सगळे ब्रॉड बेस करून आता सध्या ही स्कीम जी आसा ती एक्झिस्टिंग एंटरप्रेन्योरांक ही तांणी घेवपाक शकता, लिमिटेड टू 1 पर फॅमिली. स्किमीन जी हजबंड किंवा वायफ दोग्या पैकी एकट्यान घेवपाक जाता. इन्कम लिमिट म्हणटा ती कांयच ना, कोणाय घेतल्या जाता ती, बट इट इज ओनली फॉर प्रोप्रायटरी युनिट्स. आणि दी एज लिमिट जी आसा ती आमी वाडोवन 50 पर्यंत व्हेल्या आनी जाय जाल्यार रिलॅक्सेबल टू फर्दर अनदर 5 years. सो अशें करून ही स्कीम आमी ब्रॉड बेस केल्या आणि ह्या स्किमीन आता सगळ्यांक एलिजिबल आसा पर फॅमिली. एक्झिस्टिंग बिझनेसमॅन जे आसात ज्यांनी ही घेवपाक चुकल्यात तांकां ही एलिजिबल आसा आणि तांकां हे फिक्स्ड एसेट्स फंडिंगाक विथ अबाउट 40% वर्किंग कॅपिटल फायनान्स पर्यंत तांकां दिवपाक मेळटा. तरणाट्यांक वेवसाय क्षेत्रात गरजेच्या गजालींचे प्रशिक्षण दिवन सक्षम करपा खातीर ईडीसी हाऊसान एंटरप्रेन्युअरशीप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया वांगडा गोंयांत केंद्र चालू केला, जातूंत नव्या वेवसायिकांक 3 दिसांचे फुकट प्रशिक्षण दितात अशें BS पै आंगले हांच्यांनी सांगले. आमचे जे यूथ आसा हांकां एनकरेज करून आमी तांकां नेक्स्ट लेवलाचेर व्हरपाक सोदतात. सो आमी आनी एक पावल घेतला ह्या डायरेक्शनान आमच्या युथाक आनी आमच्या बिझनेसीस हांकां हेल्प करपाक. ते म्हळ्यार आमी एंटरप्रेन्युअरशीप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया बरोबर एक EDII गोवा सेंटर उगडला EDC हाऊसान. सो हाजे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जे आसात, बिकॉज बिझनेसमॅनाक एक्झिस्टिंग एज वेल एज न्यू जे घालपाक सोदतात हे लोक सगळे ते अटेंड करतात. 3 day प्रोग्राम आसता आणि त्या 3 दिसाच्या प्रोग्रामान एंटरप्रेन्युअरशिपा बद्दल तांकां सगळ्यो गोष्टी सांगतात ज्यो तांकां गरज आसता. आणि एज अ रिझल्ट जो डॉक्टर आसता ताका फायनान्स खबर नासता, लिगल खबर नासता, मार्केटिंग बाकीच्यो गोष्टी खबर नासता, तो तातूंत शिकता. सो अशेंच करून सगळ्या तरेचे जे बिझनेसीस घालतात हे लोक थंय अटेंड करतात आणि अहमदाबादच्यान फॅकल्टी बी येवन आमी ते तांकां हे हातून ट्रेनिंग दितात 3 दिसाचे. सो हे CMRY स्किमीक सगळ्यांक फ्री आसा ते, आणि त्या शिवाय भायल्या लोकांक पासून तातूंत अटेंड करून खूब लोकांनी आता बेनिफीट घेवपाक लागल्यात. वी आर कंडक्टिंग एटलिस्ट 1 प्रोग्राम पर मंथ, अँड जर डिमांड जर चड आसा जाल्यार वी आर कंडक्टिंग इवन 2 एब्सोल्युटली. आणि तो सगळो आमी EDC CSRंतल्यान तांकां इनिशिएटिव्हांतल्यान आमी सबसिडायज केला आणि तो एब्सोल्युटली फ्री जाता. सो कोणूय ताचो लाभ घेवंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. ग्लोकोमा हे दोळ्यांक जावपी दुयेंस. गोंयांत ताचे दर म्हयन्याक 200 दुयेंती मेळटात म्हणून दोतोर मेधा साळकर सांगता. दोळ्यां भितर दाब वाडिल्ल्यान हे दुयेंस जाता खंय. ग्लोकोमा दुयेंसाचो सरकारी हॉस्पिटलांनी फुकट उपचार करतात, ताचो लोकांनी लाव घेवचो अशेंय तिणें सांगलें. हे दुयेंस कितें आनी ते कित्याक कशें जाता ते जाणा जावन घेवपा खातीर पळयात हो खासा रिपोर्ट. ग्लोकोमा हे दोळ्यांक जावपी दुयेंस. दोळ्या भितरलो दाब वाडल्यार ऑप्टीक नर्वाचें लुकसाण जाता, जाका लागून दोळ्यांनी कमी दिसपाक लागता आणि ग्लोकोमा हे दुयेंस जाता. गोंयांत ह्या दुयेंसाचे दर म्हयन्याक 200 दुयेंती मेळटात. खंयच्याय वयाचेर हे दुयेंस जावपाक शकता, तेन्ना लोकांनी आपल्या दोळ्यांची जतनाय घेवची. चड वेळ TV पळोवप टाळचें. तशेंच दोळ्यांक कसलोय त्रास जालो जाल्यार बेगीनूच दोळे तपासून घेवचे अशें आवाहन दोतोर मेधा साळकर हांणी केलें. ह्या दोळ्याचे दुयेंसा भितर आमी फक्त मोतीबिंदूचे चड जाणा, पण ग्लोकोमा सुद्दां हो एक दुयेंस आसा जे वाडटा आणि हे आमकां दर म्हयन्याक 2900 किंवा 3000 स्क्रीन केले जाल्यार सरासरी 200 पेशंट्स हे मेळटा. सो हाजे कशें इंग्लिशीन म्हणलें जाल्यार इट इज कॉल्ड द सायलंट थीफ ऑफ द सायट. म्हणजे
शांतपणे तो चोर तुजी दृश्टी व्हरता, कित्याक तुका तो केन्ना केन्ना कळयना तुजी ग्लॉकोमा आसा म्हणून. कित्याक 2 तरेचे ग्लॉकोमा आसता, ओपन एंगल आनी क्लोज एंगल. आनी ग्लॉकोमा म्हणजे तातूंत तुजे दोळ्याचें प्रेशर वाडटा. सो तातूंत नॉर्मल प्रेशर 10 ते 20 मिलीमिटरचो मर्क्युरी आसता. सो हातून 20 वयर जाता. सो ती कितें आसता, दोळ्यान फ्लुईड आसता एक्वियस ह्युमर म्हणून, ते नॅचरली ड्रेन जाता आनी वता. पण ह्या हातून डिजीजान ते ड्रेन जायना, भितर उरता उदक आनी टेन्शन वाडटा दोळ्याचें आनी प्रेशर वाडटा. सो हे 2 तरेचे आसता, ओपन एंगल आनी क्लोज एंगल. ओपन एंगलान तो एंगल आसता न्ही जेच्यान ड्रेनेज जाता, ते ओपन आसता तरी ते ड्रेन जायना. आनी दुसरो क्लोज म्हणजे ताका वाटूच नासता ड्रेन जावपाक. सो दोगूय हांचे ट्रिटमेंट वेगळे आसता सर्जिकल. हाजे मुख्य सिम्पटम्स म्हणटा तशें कशें, केन्ना केन्ना त्या पेशंटाक कळ सुद्दां ना. ओपन एंगल आसल्यार ताका कळसर ताजी दृश्टी अर्दी गेल्ली आसता. क्लोज्ड एंगल आसा ताका तकली दुखता, सायडीचेच बरें दिसना आनी सायडीचे दृश्टी ताका काळी काळी अशी थेमे थेमे दिसता आनी हळू हळू करून ताजें विजन म्हणजे दृश्टी कमी जाता आनी वचूंकूय शकता. सो जेन्ना तकली परती परती दुखता, दिसपाक मातशें हे दुर्मिळशें दिसता जाल्यार दाखोवंक जाय. आनी आमी कशें आसा, हे स्क्रिनींग दवरता आनी चड पळय दोळ्याचे चड फोकस करतात न्ही, चड दोळे म्हणजे बारीक करून वापरतात, तांचेर आमी चड स्क्रिनींग करचें जाता. जशें काय ड्रायव्हर्स, टेलर्स किंवा कंप्युटर्स बी ते दोळ्याचे खूब उपयोग करता इन डार्क बी तशें. सो तांकां आमी स्क्रिनींग करपाक सोदता, कित्याक वी कॅन गेट देम अर्ली. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकार. 2012 सावन वेंचणूक लढवंक ना आनी ह्यान फुडें वेंचणूक लढोवचो ना अशी घोशणा आदलो आमदार दयानंद नार्वेकार हांणी केली. आपले खातीर जाल्यार राजकारण सोंपिल्लेचें ताचें म्हणणें. प्रतापसिंग राणे हांचे कार्यकाळा वेळार पर्यावरण संरक्षणाचे खर नेम आशिल्ले. झाडां कापपाक बंधनां आशिल्लीं, मात सद्याच्या प्रशासनाचेर भाश्य करपाक तांणी टाळ्ळें. हांव जॉयन जावंक पाहिजे. म्हाका एक प्रपोजल येयल्लें की तूं आमच्या स्टेजीर चड. एकदां तुवें ल्हानशी मिटींग घेतली, म्हाका परिणाम बरो दिसलो ना. दुसऱ्या दिसा तांकां सांगलें की म्हाजे कडेन जावचें ना. तेन्ना ती नवीनच पार्टी जावचें ना म्हणल्यार तो प्रश्न बंद जालो. आतां 2012 उपरांत हांवें इलेक्शन लडोवंक आनी हेजे फुडें लडोवंक, त्यामुळे राजकारण सोंपलें, म्हाज्या वतीन सोंपलें. 1-2 न्हू, परवरी, हड्डोण्या, थिवी, 3 जी एरिया आसा ती 3 एरिया हांव काम करता आनी आदी पासून तेच काम करता. त्यामुळे म्हाजे कार्यकर्ते खूब आसा, लोकूय खूब आसा, भोंवतणी खूब आसा. हांव स्वता ह्या सद्याच्या राजकारणांत भितर पडपाक तयार. 2027 कडेन जे आतां कितें आसा पळय ते सगळें कितें गोंयांत उरतलें हो प्रश्न पडला. गोंय ह्या 5 वर्सांत आनी कितले गोंय सोंपतले, आनी कितली रानां काबार जातली, आनी कितले तुजे दोंगर सपाटीकरण जातलो हो प्रश्न. आनी गोंयांत प्रश्न कांयच ना. आनी हे जितले तरेन आतां चल्ल्या, ज्या स्पिडीन चल्ल्या, लाखांनी मिटर जे चल्लां ही सगळी गोश्टी ज्यो गोंयांत घडटा तितून गोंयकार खंय उरतले ते म्हाका चित्र दिसना. 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुकेत दिवचल तालुक्यातल्या 3 मतदारसंघात भाजपाचे कमळच फुलतले असो विश्वास मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. दिवचले भाजपा कार्यकर्ता मेळाव्यात ते मार्गदर्शन करतना उलयताले. 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुकेत दिवचल तालुक्यातल्या 3 मतदारसंघात भाजपाचे कमळच फुलतले असो विश्वास मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. दिवचल भाजप मंडळाची निवड जाले उपरांत आयतारा दिवचले कार्यकर्ता मेळाव्याचे आयोजन केले त्यावेळार ते उलयताले. या मेळाव्याक भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी, आदले सभापती राजेश पाटणेकर, सिद्धार्थ कुंकळकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या सुवाळ्यात मानेस्तांच्या हस्तुकी भाजप मंडळ वांगड्यांचोय भोवमान केलो. 2027 निवडणुकेक सुद्धा सरकार परत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असतले. तुम्ही सगळ्या जणांनी आमच्या सगळ्या जणांना आम्ही 27 निवडून येतले हे खंबीरपणे परत सांगायला आसा. आणि तुमच्या लोकांक विश्वास आसा, कारण जेन्ना पर्यंत तुवें मोदी आसा तेन्ना गोंयांत हे भारतीय जनता पार्टीचेच सरकार येतले हे ठामपणे आमी सांगू शकता. पण एकंदर हांवें मुद्दामून आमी मतदारसंघ दिसता आसतना
आम्ही जेन्ना 27 मतदारसंघ वेचता तेन्ना डिंचल तालुको 100% भारतीय जनता पार्टी कडे वेचता. डिंचल तालुक्याच्या विकासाच्या बाबतीत जरी इंडिपेंडंट एमएलए असले त्याला पुन्हा सरकारात काहीतरी समोर दिला. भारतीय सरकारचे कर्तव्य असा की डिंचलच्या विकासाखातीर सातत्य वेगवेगळी कामां ह्या पळयता. दोतोर एक स्टेप चड काम करता वडटाण जाता ताका मातसो सोडला मातसो सोडून त्या व्हडल्या साधना आनी कितलेशेच व्हडल्या विकास मातसो सोडला ह्या कामां सगळी कामां दुखोवपाक शकता. म्हणजे ह्या कामां दुखोवनाका सगळी कामां फुडल्या कामां घेवनाका कारण लोक सगळी कामां याद उरना सगळी कामां वांगडा शिकयता आनी कामां टप्प्याटप्प्यानी करपाची आसतात. ग्रामात वचून गावडोंगरे सारखे हांगासर थंय ते वचून दर्शिकान पाचशे असतले घरचे नागरिक असतले ह्या लोकांनी खंय गांवागांवांत वचून व्हडले व्हडले यज्ञ वाडयले. ह्या यज्ञाच्या खातीर आमी एक व्हडलो वाटूशी करता. कोणाय उपाशी रावले कोणाय लोकांची उतरां घाली हो भाजीपाला वापर पार्टी असली ही सगळी उतरां घालतात. भारतीय जनता पार्टी आज देशाची सगळ्यात व्हडली पार्टी म्हणून आसा. आणि अशा या भारतीय जनता पार्टी त्या वेळाचेर आमदार कोण दाखवले म्हणून तू रावले आज तू रावले म्हणटा गरज ना. आज हांवें बिचोलीच्या विकासा खातीर भारतीय जनता पार्टी फुल तेका दिलो. ना एक खुर्ची मागता ना कसलो सपोर्ट मागता कांय करूंक ना. तर फक्त बिचोलीचो विकास जा म्हणून सपोर्ट दिलो आसा. हे सगळें सांगता इतलेंच कारण गंगा बिचोली समाजकारण करता करता केन्ना राजकारणात म्हाका खबर ना. तेन्ना एकच विकास आसता की बिचोलीचो आमचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. डेव्हलपमेंट ऑल लेवल इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणा स्किमी म्हणा किंवा मानसिक डेव्हलपमेंट म्हणा किंवा स्किलिंग अपस्किलिंग रिस्किलिंग म्हणा प्रत्येक गोष्टीचेर विचार केलेलो आसा. आणि हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता 3 वर्सां लास्ट दोन राज्याचे मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पार्टी म्हाका तेन्नाच असो म्हाका एकूय दीस कळोंक ना की बाबा तूं इंडिपेंडंट आसा तूं पार्टीचो न्हय तूं आमच्या पार्टी ना अशें केन्नाच कमी करूंक दिवंक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.